साळ न्हंयच्या अशास्त्रीय पद्दतीन गाळ काडपाचे सरकाराच्या कामाचेर न्हंयच्या दडेवेल्या गांवांतले नुस्तेकार आनी हेरांनी हरकत घेतल्या। हे गाळ काडपाचें काम कितलेशेच नुस्तेकारांचो वेवसाय काबार करतलो असो भंय मोबूर कळशेच्या कांय नुस्तेकारांनी उक्तायला। करमण्या साळ न्हंयेंत भोवडी मारून नुस्तेकारांनी गाळ काडपाक वापरता ती पद्दत अशास्त्रीय आसा अशें दाखोवन दिलां। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कागाळ दिल्या उपरांत काम बंद दवरला। हो विशय आनीक खोलायेन कळपाक गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्ट गौरांग हाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। साळ रिव्हरा भितर जी कारवणा एरियाक आसा आमी आनी आतां हांगा जें ड्रेजिंग चल्लां ताचें काम पळोवपाक आतां आमचे बरोबर आसात रॉय बोरेटो आनी हांगचे लोकल फिशरमॅन। ताचे बद्दल जें काम चालू आसा ड्रेजिंगाचें तें सायंटिफीक पद्दतीन जायना अशें तांचें म्हणणें आसा, तें आमी पळयतले। आमगेले हिंगा प्रॉब्लम म्हळ्यार आमी मेरेन गेले ते फाटी दोन फेजीसाचेर ड्रेजिंग जालें। ते म्हणपा लागले एनजीटीन थिंगा तें ओपनिंग करपा लायला बिकॉज ते स्वेज ट्रिटमेंट प्लांटा मरे थिंगा जायते सुटाय थिंगा खारेपंदार, सो तेका लागून न्हू तें उदक देंवपा लागून म्हणटाय तें ओपनिंग करपा लागले। सो एनजीटी लागून मरे आमगे रावले। सो ते सायडीन मरे तितली फिशींग एक्टिविटी चलना, सो आमगे फिशरमॅन ते सायडीन वचनाय तितले आनी थिंगा सारकी घाण जालो आहा आनी थिंगा ते पॉयझनस वॉटर आहा सारकें व्हेरी पोल्युटेड वॉटर। एक आहा हूंय 20 mld which is जायका प्रोजेक्टाचे, मागीर तेंगे एक PWDचे आहा that is about another 16 mld. So all this water, all the sewage water of the Margaon and all the effluents, सगळे ग्रीस येता ती सगळी तेमी थिंगा तरी बरी करून ट्रीट करून तरी तें उदक धाडलें न्हू, ट्रिटेड वॉटर, नॉट एफ्लुएंट एंड नॉट डायरेक्ट स्वेज। वी आर हॅपी दॅट वॉटर मे गो वचपा जाता म्हणजे आमकां तें पोल्युशन लेवल आतां इतलो आहा तो पोल्युशन जर येशें येलें आमगेले सगळे तिसऱ्यो आनी सगळे पेडे जातले पॉयझनस जातले आनी ते खावपा सारकें आसपा ना। आतां ते रिपोर्टाचे म्हणटाय आतां आमकां खावपा सारकें नाय म्हणटाय, प्लस तें आतां इतलें ड्रेजिंग करून तरी ओपन केलें, ड्रेजिंग कराय तुमी बट हें पयलीं सारकें कराय आमगेलें ते स्वेज वॉटर बी ट्रिटमेंट बी सारकें करून जालें। द वर्स्ट पार्ट आय हॅव सीन इज दे आर यूजिंग बिग pumps like suction pumps and that suction all the sand and all the mud and water also they are releasing into our mangroves, so that mangroves aerial roots are there, they are going to get destroyed and eventually the trees are going to die. So CRZ law should be followed. It is not only for the small time people like us, like where they are saying that houses should not be built and this. The CRZ is to protect the environment, not to destroy the environment. They are telling me that because of NGT they are doing this. NGT will not tell them to destroy all the ecosystem of the river and do the dredging. They will never say that. So this is very unscientific way of dredging and we will stop. And we Captain of Ports also assured us that he is going to take us into confidence and then we are going to discuss it further with the fishermen, because we have got a better knowledge, because we have got a traditional knowledge. This traditional knowledge has come and we only know where the depth is, where it has to be dredged, and if at all it has to be desilted, not dredging. We will not use the word dredging. We will get it desilting if the NGT really says that it is you destroy this and save the channel for big ships and all to come.